नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो। भारतान फ्रांसा वांगडा केली 26 राफेल मरीन फायटर विमानां खातीर कबलात 63,000 कोटी रुपया मोडून भारत फ्रांसा कडल्यान घेतलो 22 सिंगल सीटर आनी 4 डबल सीटर राफेल फायटर विमानां। न्हावपाक गेल्ले कडेन गांवांनी न्हंयत बुडून मरणाच्या घडणुकांनी वाड। दारबांदोडेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान ओकाम न्हंयचेर वचपाची गेट केली बंद। ताकार दावखोणूय पर्यटकांक करची मनाय थळाव्यांची मागणी। सांगेर दिसा उजवाड्या घरा कुशीक आनी भर रस्त्यार बिबट्याचो वावर। लोकां मदीं भंय। राना खात्यान जखमी बिबट्याक केलो जेरबंद। बोंडला केली रवानगी। गोंय सरकाराचेर कॅसिनो लॉबीचे नियंत्रण। काँग्रेसीच्या एल्विस गोमसाचो गंभीर आरोप। महाकाय कॅसिनो बोटीच्या आगमनान पणजेत वाडटली गाड्यांची गचमुड्डी। एल्विसाचो दावो। बोरी एका गोंयकारा कडल्यान 6 लाखांचो 6.5 किल गांजा जप्त। फोंडे पुलिशेची मोठी कारवाय। गांजा बाळगुपी काणकोणच्या एकल्याक अटक। आणि मोपा विमानतळाचेर ब्लू टॅक्सी काउंटर बंद दवरपाच्या आदेशार टॅक्सी वेवसायीक जाले एकठांय। सरकारान हाचेर उपाय काडलो ना जाल्यार येता त्या वेंचणुकेंत दिसतले परिणाम। टॅक्सीवाल्यांची शिटकावणी। पुराय पोरणे गोंयचो वाठार दायज स्थळ म्हणून घोशीत करात। दायज स्थळांचे संवर्धन करचे काय समाज वावरप्यांचे केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाक पत्र। आणि देवी लयराईचे 2 मेक होमखणाची जात्रा। गावागावांनी देवीच्या धोणाचे एकवच सुरुवात। फुडले 5 दीस गावागावांनी देवळात आई लयराईचो नामजप। आता खबर विस्तारान। भारतान फ्रांसा वांगडा 26 राफेल मरीन फायटर विमानां खातीर करार केलो। ह्या करारा प्रमाण भारत फ्रांसा कडल्यान 22 सिंगल सीटर आणि 4 डबल सीटर राफेल फायटर जेट्स विकती घेतलो। 63,000 कोटी रुपया मोडून भारत ही फायटर जेट्स विकती घेतलो। भारतान फ्रांसा वांगडा केल्लो आता मेरेनचो हो सगळ्यात व्हडलो करार जावन आसा। भारतान फ्रांसा वांगडा 26 राफेल मरीन फायटर विमानां खातीर कबलात केल्या। 63,000 कोटी रुपया मोडून भारत फ्रांसा कडल्यान ही फायटर जेट्स विकती घेतलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षतेखाला 23 एप्रिलाक जाल्ले सुरक्षा समितीचे बसकेत ही जेट्स विकती घेवपाक मान्यताय दिल्ली। अणुबॉम्ब व्हरपा खातीर ही जेट्स सक्षम आसात। राफेल मरीना पयलीं भारतान फ्रांसा कडल्यान हवाय दळा खातीर 36 राफेल फायटर जेट्स विकती घेतिल्ली। 2016 वर्सा भारतान राफेला खातीर कबलात केल्ली। 2022 वर्सा 36 राफेल भारताक मेळिल्ली। ही फायटर जेट्स हवाय दळाच्या अंबाला आणि हशिनारा हवायतळांचेर तैनात आसात। 50,000 फूट उंचायेचेर उडोवपाची क्षमता, अणुहल्लो करपाक सक्षम, मिड एअर रिफ्युलिंग आणि अत्याधुनिक रडार। राफेल मरीन सध्याच्या राफेल विमानां परस प्रगत। 10 वरां मेरेन फ्लायट डेटा रेकॉर्ड करपाक शकता। 9 टन वजनाची शस्त्रां घेवन उड्डाण करपाची क्षमता, एअर टू एअर रिफ्युलिंग, एंटी शिप आणि स्कॅल्प प्रिसिजन स्ट्राईक मिसायलांनी सज्ज। भारता कडेन सद्याक MiG-29 ही रशियन मेड विमानां आसात। ही विमानां INS विक्रमादित्यचेर तैनात आसात। अत्याधुनिक रडार, चड शस्त्रां भरपाची क्षमता आणि बरे सेन्सर्स हाचे खातीर राफेल MiG-29 विमानाक फाटीं उडयता। भारता कडेन आदींच राफेल आशिल्ल्यान प्रशिक्षण आणि तांचे वेवस्थापन करप सोंपें जातलें। नौदळा कडेन 57 फायटर जेट्स घेवपाची योजना आशिल्ली। ते खातीर गोंयान फ्रांसाचे राफेल आणि अमेरिकेच्या बोईंग FA-18 विमानाच्यो चाचण्यो घेतिल्ल्यो। तातूंतल्यान राफेल मरीन फायटर जेट्साक भारतान पसंती दिल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। दारबांदोडे म्हालात दूधसागर न्हंयत ताकार दावकोण आनी ओकाम हे स्पॉटांचेर न्हावपाक गेल्ले कडेन बुडून मारपाच्या घडणुकांची उपजिल्लोधिकाऱ्यान दखल घेतल्या। ओकाम हांगासर न्हंयचेर वचपी रस्त्याचे गेटीक कुलूप दावखोणाय। लोकांक न्हावपाक येवपाक मनाय करची म्हणून थळाव्यांची मागणी। फाटले कांय दिसांसावन कालोर बरोच वाडला। हो कालोर थंड करपा खातीर लोकांनी गांवांनी न्हंयचेर न्हावपाक वचपाक लागल्या। मात न्हावपाक गेले कडेन न्हंयत बुडून मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या। दारबांदोडा दूधसागरान 70 म्हादय न्हंयत फाटल्या सप्तकांत 4 दिसांत तिगांक तरणाट्यांक
मरण आयिल्ले. हे घडणुकीची दखल घेत धारबांदोडेचे उपजिल्लोधीक निलेश धारगोडकार हांणी ओकाम हांगसर न्हंयचेर वचपाचे गेटीक कुलूप मारले. पी.आय. पुणे आणि पी.आय. फोंडा पेट्रोलिंग करपाक लायिल्लें आसा. एंटायर जी दूधसागर रिवर आहा ते एंटायर रिवर पेट्रोलिंग करपाक लायिल्लें. स्पेशली शेनवार आनी आयतार ह्या दिसांनी चड लोकल ट्युरिस्ट येता. सो दोनूय दीस शेनवार आनी आयतार पी.आय. पुणे आनी पी.आय. फोंडा दोगांकूय पेट्रोलिंग मेंटेन करपाक लायला आनी रिस्ट्रिक्ट करूंक जाय. बुडप ही खरें वायट गजाल, पूण आमी एज अ सरपंच म्हणून पंचायत म्हणून न्ही आमी 2-3 आमच्या वाठारांत अश्यो हे स्पॉट आसा न्हय लोक हे ब्लॅक स्पॉट हय न्हांवपाक येता. आमी थंय बोर्ड लायले की हे डेंजरस आसा, हांगा स्विमींग करचें न्ही म्हणून. आमी 1-2 प्लेसीचेर गेटी घातल्या, वचूं जायना म्हणून स्थानीक लोकांनी घातल्या आनी आमकां सांगून घातलें, पंचायती सांगलेलें आनी गेटी घातली. पूण कशें आसा हे लोक आयकना कशेंच. ट्युरिस्ट येता पळय ते खूब ग्रुपान येता, ते वेळ पडल्यार आमच्या गांवच्या लोकां वांगडा झगडी करता. त्या शिवाय पुलीस डिपार्टमेंटाचे मनीस सुद्दां 1-2 जाण येयले पुलीस जाल्यार तेंच्या वांगडा वाद घालता. अशें करून ते मस्ती करून थंय हें करूं शकता. एक पंचायत म्हणून आमी बोर्ड लावपाक शकता, पंचायत म्हणून आमी सरपंच म्हणून काय थंय वचून बसून थंय आडोवंक शकना. मजगती ताका धांवपण येवपी पर्यटकांक बंदी घालची म्हूण थळाव्यांची मागणी. सागर रिवर जी आसा, आज इन्सिडंट असो जाला की गेल्ल्या 4 दिसांत 2 डेथ ज्यो आसा त्यो रिपोर्ट जाल्ली आसा ह्या दूधसागर रिवरान. सो कशें आसा हांगासर ह्या न्हंयचेर कितलेशेच पर्यटक म्हणटा लोक येता हांगा न्हांवपाक आनी ते आपले लायफ जे आसा ते रिस्कान घालता. कित्याक तूं पळोवपाक शकता बंदाऱ्याच्या त्या सायडीच्यान उदक इतलें आसा की सादारण कोणाक पेंवपाक कळना जाल्यार थंय डेथ जावपाची सामकी चडान चड म्हणटा तशें रिस्क आसा लायफाक. सो हांगासर लोक येता, शेनवार आयतार प्रचंड गर्दी उरता. सादारण 300-400 लोक येता हांगा न्हांवपाक. पिकनीक स्पॉट कसो जाल्लो आसा, पूण हो हांगा पिकनीक स्पॉट न्हू, हांगा न्हांवपाक म्हणटा ती बंदी आसपाक जाय. एरियेच्या ताकार दावकोड आनी ओकाम ह्या 2 गांवांत गेल्या 3 दिसांत 2 जाण भुरगे बुडोवन मेले. दूधसागर न्हंयचेर गेले कांय दिसां पासून खूब लोक ट्युरिस्ट चडांत चड सिटींतले ट्युरिस्ट उदक न्हांवपा खातीर न्हंयचेर वयतात दूधसागर न्हंयचेर आनी तांकां बुडण्या सारकी अशी घटना घडलेली आसा. आज सकाळी काल बुडलेल्या भुरग्याची बॉडी काडले नंतर रोखडेच ट्युरिस्ट थंय उदक न्हांवपाक परत येयल्ले आसा. हेजे वयल्यान दिसून येता की पर्यटकां मदें सिरियसनेस ना. सो म्हाका दिसता की पंचायतीन आनी पुलिसांनी आतां कठोर निर्णय घेवपाची गरज आसा. हेजे पयलीं पंचायतीन आनी फोंडा आनी कुळे पुलिसांनी मेळून काय तरी उपाय केल्लो. त्या ब्लॅक स्पॉट ठरत आसलेल्या जाग्यार थंय हेजे पयलींच हें लायिल्लें आसा, सायनबोर्ड लायिल्ले आसा. धारबांदोडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. सांगेर दिसा उजवाडा भर लोकवस्तेत तशेंच रस्त्या कुशीक भोंवपी बिबट्याक राना खात्यान धरून व्हेलो. लोकवस्तेत आयिल्ल्या बिबट्याक लागून लोकांमदीं भंय पातळिल्लो. बिबटो लोकवस्तेत आयिल्ल्याची खबर लोकांनी राना खात्याक दिल्ली. उपरांत राना खात्याच्या गार्डांनी ताका धरून व्हेलो. आमकां सकाळची 7 सुमार इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें. जयेश म्हणून तो विलियनचो ताणें इन्फॉर्मेशन दिलें की तेणी सकाळी एक लेपर्ड इंजर्ड पळयलो म्हणून. तेन्ना आमी रोखडेच एक्शन घेतली आनी आमी पयलीं वेटरनरी डॉक्टराक अरेंज केलो आनी आमचे सिनियर ऑफिसर दामोदर सालेलकर ACF हेंचे प्रेझन्सान आमी त्या लेपर्डाचे ट्रॅक केलो आनी लास्टाक एक सुभाष म्हणून तेजे घरांत ताका तो बाथरुमान ताका बंद केलो आनी आमची ट्रॅप लावन ताका आमी हें केलो. केन्नाच्यान भोंवतालो लोक सांगता. आनी तो आमी सद्या सांग्यार हाडलो आनी सांग्यार ताका फर्दर ट्रिटमेंटा लागून आमी
बोंडलाय इन्फॉर्म केला आणि पणजे आमचे मडगांव हेड ऑफिस डिव्हिजन ऑफिस आणि पणजी हेड ऑफिसाकय कळयला. त्या प्रमाणे मुखालो ताका ट्रिटमेंट बोंडला व्हरून आमी ट्रिटमेंट दितले. लोकां तशे त्रास बी केल्ले काय? लोकांक कांयच त्रास करूं ना ताणें. तो ते खंय तरी झगडी नाल्यार कितें तरी करून आयला. तो इंजर्ड बी तसो मातसो कितें ताका दोळ्या मार असो दाखयता. डॉक्टर म्हणटालो ताका मातशी ट्रिटमेंट दिवपा जाय. तेन्ना आमी ताका फर्दर ट्रिटमेंटाक बोंडला स्पेशल तेंचे तें हें आसा ती वेटनरी डिस्पेन्सरी बी आसा, ऑपरेशन थिएटर आसा. सो ते आमी रिक्वेस्ट केला सराक, पयल्या ऑफिसरान. कितलो टायम लागलो ताका रेस्क्यू करपाक? सादारण 1-2 तास लागले. त्याच गांवां आशिल्लो तो? हय, त्याच गांवांक. हय. गोंयच्या सरकाराचेर कसिनो लॉबीचें नियंत्रण आसा असो गंभीर आरोप काँग्रेसीच्या एल्विस गोमसान केला. मांडवीत येवपी डेल्टीन कसिनोच्या महाकाय बोटीक लागून राजधानी पणजेत पार्किंगेची समस्या आनीक वाडटली म्हणून एल्विसाचो दावो. गोंय सरकाराचेर कसिनो लॉबीचें नियंत्रण आशिल्ल्यानूच डेल्टीन कसिनोच्या ह्या महाकाय बोटीक सरकारान मान्यताय दिल्या. काँग्रेसीच्या एल्विस गोमसाचो गंभीर आरोप. पयलींच कसिनोक लागून जावपी ट्रॅफिकेच्या समस्येन हैराण जाल्ले आसतना आतां ह्या नव्या बोटीक लागून ती समस्या आनीक गंभीर जातली म्हणून एल्विस उलयलो. हांवें कांय पिक्चरां पळयल्या. आय वॉज नॉट व्हेरी शुअर ती बोट खंयच्यान खंय येता ती. तुमी जर सांगता ती हांगा पणजी येतली जाल्यार वॉट वी कॅन फोरसी इज ओन्ली अ डिजास्टर. पोर्ट मॅनेजमेंट पळय आसता न्हय, म्हाका थोडें तितले नॉलेज आसा बिकॉज आय हँडल दीस कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स. पोर्ट मॅनेजमेंट जो आसा तो हांगा पोर्ट मॅनेजमेंट असो चलच ना. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. पूण ते आपलें काम सोडून बाकी सगळें करपाक दिता. सो दॅट इज वाय दीस इज हॅपनिंग. हांगा कितें आसा, इनलँड वॉटरवेज एक्ट आसा, मर्कंटायल एक्ट आसा, मर्चंट शिपींग एक्ट आसा. अशे जे कायदे केल्ले आसा दे आर बीइंग वायलेटेड. दीस इज जस्ट अ रिवर. ओके, दीस इज अ मायनर पोर्ट बट दीस इज अ रिवर. आणि ह्या रिवरा भितर ह्यो ओशन गोईंग वेसल्स, जस्ट ट्राय अँड अंडरस्टँड द डिफरन्स. ओशन गोईंग वेसल्स ह्या लोकांनी बेश्टे एडमिनिस्ट्रेटीव अशी नोटिंगाचेर अप्रुवल दिवन दे हॅव गॉट देम टू बी कन्वर्टेड एज इनलँड वेसल्स. ह्यो एरियो व्हडल्यो 150 मिटराच्यो अश्यो इतले कॅपॅसिटीच्यो इनलँड वेसल जावंकूच शकना. बिकॉज आमची कॅरींग कॅपॅसिटी जी आसा ह्या मांडोवी रिवराची ती तितली कॅपॅसिटी हांकां ना. आतां जालां कितें, सरकारच आमचें कजिनो कंट्रोल जाल्लें आसा. ह्या सगळीं गोंयची प्रॉब्लेमां जी आसा ती हाका लागून जाता की सरकाराचेर कंट्रोल कोणाचो आसा, ह्या लोकांचो कंप्लीट कंट्रोल आसा. आनी एज डेज गो बाय टोटल डॉमिनेशन सरकाराचेर हांचें आसतलें आनी तुजें आनी म्हजें आनी कॉमन मॅनाचें हांगा कांय चलचें ना. नंबर 2, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स एका बाजून पडलो. ज्यो स्थानीक संस्था आसा, आतां तुजो CCP पणजे भितर, CCP हॅज टू प्ले अ बीग रोल. प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी हॅज टू प्ले अ बीग रोल. अरे ही 120 मिटराचे हेजेर जे पॅसेंजर येतले ते खंयच्यान येतले? ते दे वील कम फ्रॉम द लँड सायड न्हू. सो इतलो प्रेशर ऑलरेडी थंय इतलो पार्किंग प्रेशर पडटा. इतली तुका खबर आसा रातभर तें चलता धुमशण. लोक बोवाळ घालता, आमकां न्हिदोंक मेळना. आज लोकल गोंयकार हांगा रावपी आसा तांकां चाट मारूंक मेळना. इतली डेंजर जाल्लें आसा रातचें. पुलीस काय एनफोर्समेंट करिना. नो पार्किंग झोन इज नॉट एनफोर्स्ड. 7 जाली की बाउन्सर रायड चालू जाता ते. सो यू कॅन इमॅजिन आतां इतली व्हडली कॅपॅसिटीची वेसल आयल्या उपरांत आनी कितें जातलें तें. सो दीज एजन्सीज कॅन पुट देअर फूट डावन, पूण कोणाक करपाचें ना. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरीश गांवकर. घोळेमग्न तस्करी प्रकरणात फोंडें पुलिसांनी बोरये धाड घालून बनारिटो फर्नांडीस या काणकोणच्या नागरिकाक अटक केली. या प्रकरणात पुलिसांनी सुमार 6,30,000चो 6.5 किल गांजा जप्त केला. फुडलो तपास सुरू आसा. फोंडें आसा ज्या जाग्यार आज फोंडा पुलिसांनी एक मोठी कारवाई केली. जो बेनेडिटो फर्नांडीस पैंगीण काणकोणचो हो ड्रग्स विकपा खातीर हांगा बोरये आयिल्लो कोणा तरी ड्रग्स विकपा खातीर. आनी हेची म्हायती तांकां पुलिसांक मेळ्ळी तेन्ना पुलिसांनी ताका सोंश्याचेर पयलीं धरलो आनी ताका तेजे कडल्यान जवळ जवळ 6 किलो 314 ग्रॅम हे कोकेन ड्रग्स धरलो. आनी ह्या तेजी ड्रग्साची मार्केटान रेट आहा 6,30,000 अशी तेणी सांगलेली आसा. आनी जेन्ना ही सगळी कारवाई जाली, जो आमचो DYSP आसा शिवराम वांयगणकर हेच्या मार्गदर्शना खाली जो PI आसा योगेश सावंत, तात्पुरती ताबो आसलेलो माड्डोळ पुलीस स्टेशनाचो निरीक्षक योगेश सावंत, ह्याच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक अंजली धुळापकर हांणी ही कारवाई केली. आनी सद्या आतां पुलीस तपास चालू आसा
आनी तेजी जे संस्कार आसा जे तेजे एक्ट प्रमाणे जे कलम आसा ड्रग्स कलमा अनुसार तेचेर कारवाई चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. GMR कंपनीन मोपा विमानतळाचेर ब्लू टॅक्सी काउंटर बंद दवरपाच्या दिल्ल्या आदेशा आड ब्लू टॅक्सी वेवसायीक एकठांय आयले. परत टॅक्सी काउंटर बंद दवरून आमदार मुख्यमंत्र्या कडेन वचपाक लायशात जाल्यार येता ते वेंचणुकेत जागा दाखयतले अशी शिटकावणी टॅक्सी वेवसायिकांनी दिली. सोमारा पेडणे मामलेदार कार्यालयात टॅक्सी वेवसायीक, आमदार, उपजिल्लोधिकारी आनी हेर अधिकाऱ्यांची बसका जाली. मोपा विमानतळाचेर ब्लू टॅक्सी काउंटर बंद दवरपाचो आदेश GMR कंपनीन दिल्लो. ह्या आदेशाक लागून ब्लू टॅक्सी वेवसायिकांनी तिडक उक्तायल्या. फाटलीं 2-3 वर्सां हे विशीं आमदार तशेंच GMR कंपनी कडेन बसका घेतात, मात अजून मेरेन हाचेर उपाय काडलेलो ना. परत टॅक्सी काउंटर बंद दवरून आमदार मुख्यमंत्र्या कडेन वचपाक लायशात जाल्यार येता त्या वेंचणुकेत जागा दाखयतले अशी शिटकावणी टॅक्सी वेवसायिकांनी दिली. सोमारा पेडण्या मामलेदार कार्यालयात टॅक्सी वेवसायीक, आमदार प्रवीण आर्लेकार, उपजिल्लोधिकारी आनी हेर अधिकाऱ्यांची बसका जाली. आपूण टॅक्सी वेवसायिका वांगडा आशिल्ल्याचे आर्लेकार सांगता. जे पळय आयज टॅक्सीवाले आयज तेंचे खंय तरी म्हाका दिसता तेय बी खंय तरी मातशे फाटी हे जाले, कित्याक जे पळय सेक्युरिटी क्लियरन्स हे तेंच्यांनी हे करपाक मातसो टायम लागलो तेंकां, तेका लागून ते आयज सगळे प्रॉब्लम वाडत गेले. तेका लागून हांव तेंकां आयज CMA कडेन तेंकां बसयल्ले. CMAनूय तेका ऑलरेडी गायडन्स दिल्ले आसा. तेंकां आमचो सपोर्ट सदांच आसतलो. तशेंच आमचे CMAय बी तेंकां खंय कमी पडोंक दिना. जे आयज हांगासर तेणी मिटींग दवरलेली डेप्युटी कलेक्टरा कडेन, आयज डेप्युटी कलेक्टरा कडेन, तशेंच आमच्या RTOचे हे आसले ऑफिसर्स, तशेंच मामलेदार आसलो, सगळे मेळोन आयज हांगासर मिटींग जाली आनी त्या मिटींगेक तेंचे कितें प्रॉब्लम्स आसले पळय ते नोटेड जाल्ले आसा. दुसरे वटेन स्थानीक आमदारान हे विशयाचेर योग्य पद्दतीन उपाय काडून आशिल्ल्यान हे प्रकरण वाडलां अशें पेडणे भाजप मंडळाचो आदलो अध्यक्ष तुळशीदास कावस हांचें म्हणणें. आमचो काउंटर्स एक्चुअली आसा पळय, एक्चुअली वॉज गिवन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आनी RTA, रिजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ पेडणे हांच्यांनी एक्चुअली परमिट दिल्या भुरग्यांक ह्या थंय टॅक्सी काउंटर दिवपाक आनी थंय पॉट भरपाक. आनी हेचें नांव दिलां ब्लू कॅब टॅक्सी काउंटर, प्रिपेड टॅक्सी काउंटर. हो कित्याक दिल्या तर ह्या एअरपोर्टाचेर जे आमचे लँड भुरगे आसा, जे आमचे स्थानीक बेरोजगार आसा, तांच्या खातीर फटत वेवस्था जावची पूण एक्चुअली सरकारान एक्चुअली तांकां तो काउंटर एक्चुअली तो RTA दिला. पण GMR कंपनी ती ऑपरेट करता पळय ते हे मान्य करपाक तयार ना. पूण अशा तरेचे वारंवार ह्या भुरग्यांक त्रास जायत आसा. आमचो आमदार जो आसा पळय ताणें जर ते वेवस्थेन फॉलोअप केलें, जो प्लॅनिंग केलो न्हू आनी ठामपणे सरकार ही भुमिका जर मांडली जाल्यार म्हाका नक्की खात्री आसा हे विशय सुटोवंक शकता. हातून कांयच अडचण ना, कित्याक इट इज ऑलरेडी क्लियर, गॅजेटूय येयलेलें आसा हेचें आनी सरकारान हे ऑथॉरिटी जी आसा RTA पेडणे हाका ऑथॉरिटी दिल्ली आसा. ह्या सगळ्या भुरग्यांक परमिटां दिल्या. कित्याक दिल्या? थंय धंदो करपाक. पूण आयज ते भुरगे तळमळटा कित्याक की तांकां हे सगळे बेनिफीट दिवन सुद्दां तांकां जो न्याय आसा पळय, न्याय डिफरन्स ऑफ डुईंग अ बिजनस विथ अ प्रायवेट प्रोफेशनल लोक आनी आमचे पीडित लोक, हातून कांयच ना. हे लोक सुद्दां पळय एक्चुअली हो काउंटर एक्चुअली थ्रू RTA आसा. हे लोकल सगळे पीडित लोक, हे कोण धंदेकार व्हडले न्हू, हे स्वता गाडी करून स्वता पोट भरपी लोक. हे आमी ह्या भुरग्यांक सगळे जे कितें मागणें आसले पळय ते इन डिटेल डेप्युटी कलेक्टरा कडेन मांडल्या. ताणें म्हाका कितें सांगलां आतां की ही इज गोइंग टू पुट दीस ऑल टू द सेक्रेटरी ऑफ ट्रान्सपोर्ट, जो हेचो खंय चेअरमॅन आसा, आनी तो हे सगळें करून जे उलोवन CMA कडेन उलोवन मागीर ते मिनिस्टर ऑफ सिव्हील एविएशन हांच्या कडेन प्रपोजल घालून हांकां खंय तरी न्याय मेळचो प्रयत्न करता. सरकारान आनी CMAन हेचेर विचार करपाची गरज आहा. ह्या लोकांचो विचार करपाची गरज आसा की जर भविश्यान ताका ही वोट बँक नाका, पेडण्यांतली वोट बँक नाका, 01 आसूं नाजाल्यार 02 आसूं कॉन्स्टिट्युएन्सी नाका जाल्यार हेणी विचार करचो आनी आमचे परत हेणी बंद उडोवपाचें. हांव अप्रचार करिना, हांव हेचोच BJPकच काम करता. पूण जर अशेंच चल्लें न्हू भविश्यान जाल्यार आमी जे वखदार इलेक्शन येतले तेन्ना फकत लोकांक याद करून दिवची पडटली म्हाका न्यूज घेवन हय तुमकां आफोवन की हे भविश्यान हे पळय अशे त्रास केले, तुमी आतां कोणाक वोट करप हे चिंतात आनी आमकां अशे डेली बेरोजगार दवरले न्हू तेचेर विचार करात. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर निवृत्ती शिरोडकार. पुराय पोरणे गोंयचो वाठार दायज स्थळ म्हणून घोशीत करपाची मागणी इतिहास अभ्यासक आनी समाज वावुरप्यांनी केल्या. युनेस्को जागतीक दायज स्थळ म्हणून सूचीबद्ध आशिल्ले पोरणे गोंयचो वाठार भविश्यांत सुरक्षीत उरपाक जाय हे खातीर इतिहास अभ्यासक प्रज्वल साकरदांडे आनी समाज वावुरप्यांनी सांस्कृतीक मंत्रालयाक पत्र बरोवन विनंती केल्या. पुराय पोरणे गोंयचो वाठार हे दायज स्थळ म्हणून घोशीत करपाची मागणी इतिहास अभ्यासक आनी समाज वावुरप्यांनी केला.
युनेस्को जागतीक दाय स्थळ म्हणून सूचीबद्ध आशिल्ल्या पोरण्या गोंयचो वाठार भविष्यात सुरक्षीत उरपाक जाय. ह्या खातीर पोरण्या गोंयच्या बेकायदेशीर बांदकामाचेर कारवाय करप, प्रस्तावित बायगिणी कोयर प्रकल्प रद्द करप, दायज स्मारकां कायदेशीर करप आनी शाश्वत पर्यटनाक चालना दिवपा खातीरची मागणी इतिहास अभ्यासक प्रजल साखरदांडे आनी समाज वावुरप्यांनी सांस्कृतीक मंत्रालयाक पत्र बरोवन केला. So there is old Goa on top and there is old Goa down. सकल 7 churches are UNESCO listed World Heritage churches and convents. Plus state listed churches असा, arcs असा, arcs of conception असा, Viceroy असा, Adil Shah's palaceचे fort wall clearly असा, Adil Shah's palace site असा, plus थंय कदंबा इरा ते पोर्तुगीजांचे देऊळ बोडिल्ले ते कदंबा इराचे टेम्पल असा, ताजे कदंबा लायन असा, ताजे गॉड्स अँड गॉडेसेस असा. सो अशे कितलेशो साबार आर्सनल आनी कितें कितें ओल्ड गोवा आसा पळय, एवरी प्लेस इफ यू डीग ना यू विल फायंड हिस्ट्री ओवर देर. सो सच अन इम्पॉर्टंट इंटरनॅशनली रिनाउंड हेरिटेज साइट, UNESCO listed, may be delisted if this agencies which are supposed to look into it. ASI's job is they are paid to look after that. The state archaeology is paid to look after that. We are public spirited citizens, we feel the concern for history and heritage, that is why we are fighting. But they right opposite the office of the ASI, a bungalow is coming, a illegal bungalow, with the blessings of the central government. What is happening in Old Goa? Old Goa is totally violated, and not only in Old Goa, all over, right from Pedne to Kankon, this violations of natural, cultural and historical heritage is taking place, and that is why we are agitated, we are upset. Lot of andolans have already taken place. Now we have written under the leadership of Elvis Bab, we have written to the Central Ministry of Culture, and we hope that they will take cognizance of our complaint and act upon it. ओल्ड गोवा आसा ती आख्खी ओल्ड गोवा वयर सकल धरून एक आख्खी हेरिटेज सायट म्हणून डिक्लेअर जावची. अनप्रोटेक्टेड जे मॉन्युमेंट आसा, अनप्रोटेक्टेड सायट्स आसा, इवन आता ताणें सांगला हातकातरो खांबो तो सुद्धा प्रोटेक्टेड ना, ताका कांय लिगल प्रोटेक्शन ना, ते सगळें हाडचें. मागीर एक कम्प्रिहेन्सिव मास्टर प्लॅन करचो, हेरिटेज बायलॉज करचे, कित्याक एक्ट सांगता आर्किओलॉजिकल मॉन्युमेंट्स अँड एन्शियंट सायट्स रिमेन्स एक्ट, हो जो भारताचो कायदो आसा ते सांगता हेरिटेज सायट करचे म्हणून, बायलॉज करचे म्हणून. इलिगल कन्स्ट्रक्शन एंड एनक्रोचमेंट बंद करचे, सस्टेनेबल टुरिझम प्लॅन करचो, आणि अवेअरनेस वाडोवची, लोकल कम्युनिटीजांक सेन्सिटायज करचे, तांकां कितें हितूंतल्यान फायदो आसा सस्टेनेबल टुरिझमांतल्यान तांकां सेन्सिटायज करचे, आनी गार्बेज प्लांट काडचे थंयचे, आनी अनप्रोटेक्टेड जे आसा तांकां सायटींक प्रोटेक्शन मेळचें. हे आमचे डिमांड आमी सह्या करून तांकां गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाक सेक्रेटरीक धाडला. गौरेश गांवकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. श्री लयराई देवीच्या जात्रेनिमतान दिवचलच्या वेगवेगळ्या वाठारांत सदैव उमेदीचे ल्हार फाकला. धोंड भक्तगणांच्या कडक व्रताकूय भक्तिभावान सुरवात जाल्या. शिरगांवचे श्री लयराई देवीचे गांवागांवांनी धोंड भक्त आसात. येता ते शुक्रारा जावपी जात्रेनिमतान भक्तगणांच्या कडक उपासाक सुरवात जाल्या. दिवचले गांवागांवांत देवूळ वा न्हंयच्या कुशीक तळ उबारून धोंड भक्तगण सोवळे व्रत पाळटात. दोन तळाचेर श्री लयराई देवीचो जयघोष चालू आसा. आता जवळ जवळ 44 वर्सां जाली हांव जे व्रत करता लयराईचे, आनी आमी हांगासर सगळेच एका दिसा येना, थोडे अमाशेच्यान रावता, दुसरे दिसा आनी थोडे दोन वाडटा, तिसरे दिसा आनी वाडटा, चवथे दिसा आनी वाडटा. अशें करून आमचे आतां एकूण हांगासर 80-85 सुमार दोन आमी एकी कडेन येता. आनी आमचे हांगासर वातावरण अशें आहा की सारकें प्रफुल्लीत आसा, कोणाक कसले त्रास ना, कसलेच त्रास येना. आनी अजून मेरेन आमचे हांगाचे धोंड जे गेल्यात जात्रेक शिरगांवच्या लयराईच्या नांवान, तांकां कोणाकूच कसलीच इजा जाल्ली ना. आनी हांगासर सगळे गुण्या गोविंदान सगळे नामता, आनी हांगासर सगळे सोय बरी आसा, आनी सगळे खुशीन आसा आनी आपले खुशीन वयता. हांव धोंड रावल्यार म्हाका आतां 23 वर्सां कंप्लीट जालें. हांगा वाठार येवन सोडून वाठार भायलेचो धोंड खूब जाण आसता. म्हणजे वाठार गांवा भायले, पण हांगासर तुका हांगासर सगळी वेवस्था आहा. हय, सगळी वेवस्था. पण तसं कितें हे बी ना कसले त्रास ना. आता नवीन कोण वाडल्यात नवीन वाडल्या वाडले. कोकण रेल्वेन 2024-25 आर्थीक वर्सा तिकीट नासतना प्रवास करपी 1,11,500 प्रवाशांचेर कारवाय करून 23.10 कोटी रुपया दंड वसूल केलो. फाटल्या वर्साच्या तुळनेत ह्या वर्सा 1.7 कोटी रुपया चड दंड वसूल केल्लो आसा. पळयात.
कोकण रेल्वेंतल्यान तिकीट नासतना प्रवास करप्यांच्या आंकड्यांत बरीच वाड जाल्ली आसा. देखून ह्या गैरप्रकाराचेर आळो हाडपा खातीर कोकण रेल्वेन कारवाय करपाक सुरवात केल्ली आसा. ह्या कारवायेत फाटल्या वर्साच्या तुळनेत अंदू वर्सा कोकण रेल्वेन 1.7 कोटी रुपया चड दंड वसूल केल्लो आसा. फाटल्या 2 वर्सात केल्ल्या कारवायेची आंकडेवारी आर्थीक वर्स 2023-24 78,115 तिकीट नाशिल्ले प्रवाशी वट्ट 21.40 कोटी रुपयांचो दंड वसूल. आर्थीक वर्स 2024-25 1,11,500 तिकीट नाशिल्ले प्रवाशी वट्ट 23.10 कोटी रुपयांचो दंड वसूल. हाचे फुडेंय अशा पद्दतीन ह्यो कारवायो चालूच उरतल्यो तेन्ना प्रवाशांनी हाची दखल घेवन तिकीट नासतना प्रवास करचो न्हय अशें आवाहन कोकण रेल्वेचे सरवेवस्थापक बबन घाटकेन केला. In order to curb this illegal traveling and ticketless traveling, Konkan Railway has been continuously doing ticket checking drives on its trains and at stations. So during this last financial year, that is financial year 24-25, totally more than 1 lakh cases were detected, and these were detected in more than 9,000 drives, and an amount of 23.11 crore was collected towards penalty. As compared to financial year 23-24, that is last year, this has considerably increased. In the year financial year 24, it was 21.43 crores, and cases were around 78,000, and 6,300 drives were conducted. So you can see that there is an increase in number of drives conducted and cases detected as well. So it's my earnest request to all the esteemed passengers to travel on a valid ticket, and they should purchase proper platform ticket or traveling ticket before entering the station. The fine was collected throughout the route of the Yeah, Konkan. this is all along the Konkan Railway route, at all the stations and all the trains. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरंग प्रभू मळकणेकर. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. सबंद राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो